सत्तरी मालांतल्या मादय अभयारण्यात जो पट्टेरी वाघ दिश्टी पडटा तो थंयच्या वाठारांतलो न्हय अशें दावो गोंयचो रान मंत्री विश्वजीत राणेन केला। तो मूळ भायलो असो दावो करत रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत टायगर रिझर्वाची गरज ना अशें स्पश्ट विधान राणेन केलां। मादय अभयारण्यात दिसपी पट्ट्यांचो वाघ थंयचो नाशिल्ल्यान सत्तरीत व्याघ्र वाठार राबोवपाचो प्रश्नच उप्रासना अशें राणेन स्पश्ट केलें। मादय अभयारण्यात दिसपी वाघ हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी मादय अभयारण्यांतल्यान कर्नाटकांत वता त्या कॅमेरान दिसून येता। तो गोंयांतलो न्हय हें सिद्ध जाता। देखून व्याघ्र प्रकल्प मादयच्या जंगल वाघां खातीर आरक्षीत करपाची गरज ना अशें विश्वजीत सांगता। ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे ना, पूण ह्या प्रकल्पाचो प्रस्तावूय ना हेंय राणेन स्पश्ट केलें। तशेंच गोंयच्या रानांची उदरगत करपाचो पुराय यत्न करतले अशेंय राणेन ह्या वेळार सांगलें।